नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्तिका कोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बिट्स पिलानी कॅम्पसात विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्धतीन मरण, हॉस्टेलाच्या कुडीत न्हिदिल्ल्या अवस्थेत आयले मरण। वेर्णा पोलिसांनी केलो प्रकरणाचो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। कुडचडे पोलीस स्टेशना लागसार 4 गाडयांमदी जाल्ल्या अपघातात एकलो जालो जखमी, एका कारीन फाटसून धपको दिल्ल्यान घडलो अपघात। गोंयांत आयतार आनी सोमारा पडटलो उटंगराचो पावस, हवामान खात्यान जारी केला ऑरेंज अलर्ट। कोलवा मुंगुल गँगवॉर प्रकरणात फातोर्डा पोलिशेन आनीक 8 दुबावितांक केली अटक, हल्ल्यात वापरिल्ली शस्त्र आनी कार केली जप्त, पोलीस आनीकय दुबावितांच्या मागार। घरपट्टी वाडोवपाक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो खर विरोध, हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या मथार टॅक्साचे आर्थीक वशें म्हणटा मायकल। आणि राज्यातल्या रस्त्यांच्या वायट स्थितींचेर लक्ष ओडून घेवपा खातीर आपान सुरू केली भाजपाचे बुराक मोहीम। फोंडकुला पुणून पेड्डेर जाल्ल्या रस्त्यांचे फोटो काडून धाडपा खातीर जारी केला व्हॉट्सअप नंबर। आता खबरो विस्तारान। सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलानीत कॉम्प्युटर सायन्साचे शिक्षण घेवपी कुशाग्र जैन हो हॉस्टेलाच्या रुमात मेल्ले अवस्थेत सापडलो। राती न्हिदिल्ले कडेन ताका मरण आयिल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले। या प्रकरणाचो वेर्णा पुलिशेन पंचनामो केला, तशेंच ह्या विद्यार्थ्याक नैसर्गिक मरण आयिल्ल्याचे पुलिशेचे म्हणणे। कुशाग्र जैन हो मूळ लखनौ उत्तर प्रदेशाचो। बिट्स पिलानीत तो कॉम्प्युटर सायन्साचे शिक्षण घेतालो। कुशाग्र नांवा प्रमाण बुद्धीनय कुशाग्रूच आशिल्लो। ताका फाटले सेमिस्टरात बरे गुण मेळिल्ले। बेगीनच फुडल्या सेमिस्टराचे वर्ग सुरू जावपाचे आशिल्ल्यान तो घरा कडल्यान कॅम्पसात आयिल्लो। आजून वर्ग सुरू जावंक नाशिल्ल्यान अभ्यासाचो ताण नाशिल्लो। हॉस्टेलाच्या कुडीत रावपी कुशाग्र हो शुक्रारा राती बरोच वेळ जागो आशिल्ल्याची म्हायती मेळटा। शेनवारा सकाळी ताच्या इश्टांक कुशाग्र दिश्टी पडोंक नाशिल्ल्यान तशेंच ताणें फोन करून लेगीत प्रतिसाद दिवंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकाक कळीत केलें। उपरांत कुशाग्र जैनाच्या रुमाचे दार उक्ते केले तेन्ना तो खाटीर न्हिदिल्ले अवस्थेत सापडलो। ताका उठून पळयलो पूण काय तो उठलो ना। ह्या नादी बिट्स पिलानी कॅम्पसात 3 विद्यार्थ्यांक दुबावीत पद्धतीन मरण आयिल्ले। 2 जाण गोळ घेवन मेल्ले, जाल्यार एकलो जनेलाक हुमकळिल्ले अवस्थेत सापडिल्लो। हे खातीर बिट्स पिलानीच्या वेवस्थापन मंडळान 10 विद्यार्थ्यांचो एक गट तयार केल्लो। गटाचो मुखेली तशेंच हेर विद्यार्थी एकमेकांच्या संपर्कात आशिल्ले। शेनवारा सकाळी कुशाग्र दिश्टी पडोंक नाशिल्ल्यान तशेंच फोन केल्यारूय फोन घेवंक नाशिल्ल्यान ताच्या इश्टांनी हे विशीं प्राध्यापकाक म्हायती दिली। उपरांत ताच्या रुमाचे दार खटखटायले पूण ताचे कडल्यान कांयच प्रतिसाद मेळोंक नाशिल्ल्यान कोणे तरी जनेलांतल्यान पळयले जाल्यार कुशाग्र आपल्या खाटीचेर न्हिदिल्ल्याचे दिसून आयले। उपरांत ताच्या रुमाचे दार उक्ते केले। दोतोरान तपासून ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कुडचडे पोलीस स्टेशना लागसार 3 कार आणि 1 स्कूटरी मध्ये अपघात जालो। या अपघातात स्कूटर चालकाक दुखापत जाल्या। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण एका कारीन फाटसून धपको दिल्ल्यान 4 गाडयांमदी हो अपघात घडलो। गोंयांत आयतार 17 ऑगस्ट आणि सोमार 18 ऑगस्टाक उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ताका लागून ह्या 2 दिसां खातीर पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला। 19 ते 21 ऑगस्ट या काळात मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यताय आसा। या 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला। शेनवारा गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाल्या। कोलवा मुंगुल वाठारात जाल्ल्या गँगवॉर प्रकरणात फातोर्डा पोलिशेन आनीक 8 दुबावितांक धरले। हे 8 जाण धरून आतां मेरेन ह्या प्रकरणात वट्ट 18 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक यश आयलां। ह्या 18 जाणां मदलो एकलो सरकारी कर्मचारी आसा, जाल्यार अटक केल्ल्या कांय जाणांची गुन्यांवकारी फाटभूंय आसा। पळयात पुराय बातमी। कोलवा मुंगुल वाठारात मंगळारा गँग वॉर जाल्ले।
हातून एका गटान 2 तरणाट्यांचेर कोयतो, दाणो आनी तरसादीन खुनीशी हल्लो केल्लो तशेंच फारपेटय जाल्लो. आदले दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन वट्ट 18 दुबावितांक अटक केल्या. गँगवॉर प्रकरणात फरार आशिल्ले मुखेल दुबावीत इम्रान बेपारी, अक्षय तलवार आनी अविनाश गुंजीकार ह्या तिगांकूय शुक्रारा राती कडेन अटक केली. उपरांत दीपक कट्टीमणी आनी तारा सिंग राठोड ह्या 2 जाणां सयत आनीक 3 जाणांक शेनवारा अटक केल्या. तांचे कडल्यान ह्या हल्ल्यांत वापरिल्लीं शस्त्रां आनी कार जप्त केली. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार अटक केल्ल्या मदीं एकलो सरकारी कर्मचारी आसा, जाल्यार हेर कांय जाणांची गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्याचे दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान सांगले. The morning of intervening night of 11th and 12th, there was an attack, armed attack on 3 people, and it was near Sagun Hotel in Borda area. So in that we received a complaint that they gave the complaint. 5 people were named in the complaint, and 15 unknown persons were given that they attacked the 3 victims. So in that case, we registered an offence, and 5 people who were named, along with the others, total 18 people have been arrested in this whole case, and we have identified and we have attached 6 vehicles also in this case. So multiple teams were formed after this incident, and we were successful in catching all of them. There are few still remaining. Still teams are working on them, and soon we will catch them. Also, the weapons used in this attack, we have recovered all of them. So and a special mention to the all South Goa police, that not just the subdivision of Madgaon, but other police stations also contributed in solving the case. Any questions, please? गन जो यूज किया था वो रिकवर होंगे. गन अभी बच रही है, उसको भी रिकवर करेंगे. So what are the weapons you said recovered using in there? The weapons are the khoita and all those things. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घरपट्टी वाडोवपाक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन खर विरोध केला. हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार टॅक्साचें आर्थीक वजें वाडत चल्लां. तातूंत आतां ही घरपट्टी वाडयली जाल्यार लोक त्रासान पडटले म्हणून आमदार मायकल सांगता. देखून कळंगूट पंचायतीन घरपट्टी वाडोवची न्हय अशें आवाहन आमदार मायकलान केलां. पंचायतींनी घरपट्टी वाडोवची असो आदेश सरकारान 2022 वर्सा काडिल्लो. कांय पंचायतींनी घरपट्टी वाडयल्ली, जाल्यार कांय पंचायतींनी ती वाडोवंक नाशिल्ली. ह्याच विशया वयल्यान कलंगूट पंचायतीन आयतारा 17 ऑगस्टाक खासा ग्रामसभा आपयल्या. मात कलंगूटचो आमदार मायकल लोबन घरपट्टी वाडोवपाक खर विरोध केला. हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार करांचें वजें आसा. देखून पंचायतीन घरपट्टी वाडोवन हें वजें आनीक वाडोवचें न्ही अशें आवाहन आमदार मायकल लोबन केलां. कोण इम्प्लिमेंट जर करूंक सोदता तर म्हाका दिसता कोणे तरी कलंगूट पंचायतीक सांगलें की हें नोटिफिकेशन येयलां तुमी इम्प्लिमेंट करा. हांव सरपंचा कडेन सकाळीं आयज उलयलो की दीस नोटिफिकेशन इफ इट इज इम्प्लिमेंटेड तेणी कोणे तरी घातलां आसतलें की हावस टॅक्स रिवायज करचें म्हणून, वा कितें तरी अशें करचें म्हणून फाल्यां तेंच्यांनी मिटींग आपयल्या 17th August 2025. So I spoke to Sarpanch today, and I will also write to them, to the secretary, की एज इट इज आमच्या लोकांचेर खूप वजन वाडलेलें आहा. म्हणजे म्हारगाय वाडल्या, कस्टमर उणे जाल्या, रेट जी मेवताली कोणाक 900 रुपीज मेवताली रुमाक वा 1000 रुपया रुमाक मेवताली ती आयज 500 रुपयाचेर पावल्या. नंबर ऑफ रूम्स इन्क्रीज जाल्या इन द कोस्टल बेल्ट, नंबर ऑफ रेस्टॉरंट्सूय इन्क्रीज जाली. जे कोण थोडे जाण भाड्याक बसून दिताले तेंच्यांनी ते कोण घेवपी आहले पळय ते गोंया भायले लोक, वेदर इट आर फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्रा और सम अदर प्लेस, तेणी घेवन 6 म्हयन्यांनी सोडून पावले. गिरायक व्हडलेशें जायना म्हणून. आनी तितून हे टॅक्स रिवायज जावचे न्हू फॉर दोज पंचायत who were saying that we cannot increase our tax where there is a notification. हे notification धाडला सरकार. आता तुमकां जाय तितले घेया न्हू तुमी. If there is a notification and if you want to slightly decrease it, you take the body resolution and you tell the people that this is what we have decided. पंचायतीकूय फायदो जावंक जाय आनी लोकांकूय फायदो जावंक जाय.
local should be balanced. This is what I'm saying. The villagers should be balanced. If you go strictly as per this notification, people will be overburdened. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यातल्या रस्त्यांची जाल्ली बिकट स्थितीचेर लक्ष ओडून घेवपा खातीर आपान शेनवारा भाजपाचे बुराक ही मोहीम सुरू केली. सरकारान उण्या दर्जाचे रस्त्याचे काम केला असो आरोप आपान केला. रस्त्यांच्या वायट स्थितीक लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून ह्याच उपक्रमाचो एक भाग म्हणून आपान इबाडिल्ल्या रस्त्यांचे फोटो काडून 70451 ह्या व्हॉट्सअप नंबराचेर धाडपाचें आवाहन केलां. गोंयच्या रस्त्यार जर वचत खंयच्याय रस्त्यार वच तूं काणकोणच्यान पत्रादेवी वच, पेडणे वच, वागातोर वच, अंजुना वच, कालांगूट वच, कितें दुखता तेंच कळना. म्हणल्यार ते कातर आहले बेस्ड ऑन हार्ट ब्रेकिंग हांगा कितें ब्रेक जाता तेंच कळना. ही परिस्थिती जाल्या. सरकारान आमची परिस्थिती करून दवरल्या. निलेश काब्रालाक काडलो मुख्यमंत्र्यान हे सांगून की आता PWD बरें जातलें म्हणून तो ग्राउंड काडलो, आपल्या तकलेर घातलो आणि आज PWDची परिस्थिती फाटल्यान तरी बरी आसली आणि आज अशी कितें जाल्यार अशें दिसपाक लागला. आमी फाटल्या दिसांनी चीफ इंजिनियराक मेळून प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक मेळिल्ले. ताका आमी दाखयल्ले काय रस्ते खंयचे पर्टिक्युलरली पॉयंट आउट करून दाखयल्ले. पावस पडलो, पावस गेलो, पावस सोंपतूय आयलो आणि पावस पडटलो काय पडचो ना तें खबर ना, पूण रस्त्याची परिस्थिती काय बदलल्या अशें आमकां दिसना. कांय जाग्यांचेर जे आमचे पर्टिक्युलरली लिडर्सांनी दाखोवन दिले की हे रस्त्यांचेर अशी अशी परिस्थिती जाल्या म्हणून त्या जाग्यार वचून तांणी पॅचअप करपाचो प्रयत्न केलो, पण ती परिस्थिती परत 2 दिसांनी येरे मारून मागले. कित्याक जाता हें? करप्शन हॅज रिच्ड अ लेवल वेर इट कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड अनलेस दिस गव्हर्नमेंट गोज आउट ऑफ पॉवर. कारण PWD खात ते जे आसा ते अशें आसा की रस्तो 2 म्हयन्यान केल्लो तो गायब जाता. चड खंय वचपाची गरज ना. मिरामार फाटल्या दिसांनी बाबुशाच्या हॉटेला समोर जे रस्ते केल्ले आज ताची परिस्थिती पळयात. 2 म्हयने जावंक ना. रस्त्यावयलो फूल टायर गेलो. म्हणजे टायर घालता तसो कसो? म्हाका दिसता फाटल्या टायमार BJP सरकारान सांगिल्लें की गल्फाच्यान आमी टायर हाडटले म्हणून. गल्फाच्यान टायर हाडून इम्पोर्ट करतले आनी हांव म्हणटा एटलीस्ट फातर घाला, टायर सोडा, रस्ते आसा ते तरी दवरा, जे परिस्थिती आसा तांकां तरी सारके दवरा. ताजे वयर पॅच घालता दॅट इट बिकम्स worse than what is the condition of those roads. Who is responsible? BJP's corruption, कॉन्ट्रॅक्टरांचेर तांणी सांगले की ऍक्शन घेतले म्हणून, पण ते खंय ना खंय तरी गायब जाल्या. कोणाचेरूच ऍक्शन घेतल्या अशें दिसना. पावसाच्या तडाख्यात कोसळिल्ली अडवलपालच्या कोळम वाड्यावयली रस्त्याची धड दुरुस्त करपाचें काम सुरू जालां. ह्या प्रकाराचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घाले उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक निमणे जाग आयली. नेटान पडिल्ल्या पावसाच्या तडक्यात फाटल्या बेरेस्तारा कोळम वाड्या वयल्या रस्त्याची धडा कोसळ्ळ्या. ही धडा आनीकय कोसळपाची भिरांत आशिल्ली. ह्या मजगतीं 4थी मेरेन हें काम पुराय करचें लोकां मदीं पातळिल्लो भंय पयस करचो अशी मागणी लोकांनी केल्या. त्या दीस गोमंतक टीव्ही न्यूज हाडल्यात त्याच्या दुसऱ्या दिसापासून PWDन आपले काम रिटर्निंग वॉल बांदपाचें काम सुरू केल्लें आसा. हांव पयले प्रथम गोमंतक टीव्हीक धन्यवाद दिता. तशेंच रिपोर्टर तांच्यांनी हांगासर येवन आमची ह्या दुर्घटनेची दखल घेतली आणि दुसऱ्या दीस पासून हे काम सुरू जालें. आता एकच मागणी आसा सरकार कडेन, PWD कडेन, चतुर्थी लागीं पावल्ली आसा आणि हे काम बेगिनांतल्या बेगीन कंप्लीट करचें. कित्याक जर पावसय जर जोरान पडलो जाल्यार ते आनी कोसळूं शकता. आज 2 दीस काम केलें, आज बंद आसा काम. अशें ह्या दिसांनी तरी बंद दवरपा जायना. कित्याक अरुंद रस्तो आसा आनी धोकादायक स्थितीन आसा. ते केन्नाय कोसळूं शकता अशी स्थिती आसा. तातूंत जास्त वेळ न घेता तें काम बेगिनांतल्या बेगीन दुर्घटना घडचे पयलीं करचें हीच मागणी आसा. आनी हांव गव्हर्मेंटाक, सरकाराक धन्यवाद दिता की तांच्यांनी डिले जरी जालो तरी ते काम हातान घेतले. बेगिनांतल्या बेगीन कंप्लीट जावची तीच मागणी. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. पावसाच्या तडाख्यात दिवचल कुडचिरे रस्त्याचेर भावटी वाठारांत पालसन कोसळपाक लागला. देखून हो रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाला. रस्त्याचे दडेचेर आशिल्ले व्हडले झाड लेगीत उमटून पडपाचो भंय आसा. फाटले 3 दीस सेगीत आनी नेटान पडपी पावसा लागून भावटी वाठारांत रस्त्याचेर पालसन कोसळपाक लागला. देखून हो रस्तो येरादारीक धोकादायक जाल्लो आसा. वेळारच उपाय येवजण केली ना जाल्यार
आनीक पावसान कोसळून रस्तो ब्लॉक जावपाची शक्यताय आसा. रस्त्याच्या धडेचेर आशिल्ले 200 वर्सां पयलींचे व्हडले झाड लेगीत कोसळपाचो धोको आसा. एखाद्या वेळार वायट घडणूक लेगीत घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. रोड जो आसा तो बिचली तो कुडचिऱ्या मेरेन रोड आसा आनी हे आमचे निरांकाराचे झाड वयर आसा पळय ही सायड कटींग केल्ली आसा आनी आतां हे वर्सान वर्सां पडत आसा. पूण ह्या 3 दिसांक आतां जे पडला पळय न्हू हेजेर केन्नाय दुर्घटना जावंक शकता. ती गव्हर्मेंट कितेंच एक्शन हेजेर घेयना, सरपंच घेयना, पंच घेयना. हे कोणी करपाचें? आमच्या पंचायतीक वन बावळिंगे पडटा, हे कुडचिऱ्यान पडटा आनी सरवणा पडना. हे आमी आमच्या सरपंच येयलो तेणी पळोवन गेला पण तो करूंक शकना म्हणटा तेंच्यानी घेवंक जाय तेजेर. पण तुम्ही असे पंचायतीक बी कळयल्यात? आम्ही पंचायतीक आमच्या पंचायतीक कळयला, तेंच्या पंचायतीक आमी कळोवंक ना. तेंच्यानी एक्शन घेवंक जाय तेजेर. सरपंच डेली येता वयता तो, पण हांगा कोणूच पळयना. कोणूच पळयना. तो हरशी डेली येता वयता. काल हांगासर 2 एक्सिडेंट जावपाचे. कित्याक लोकांक कळना न्हू. आमी कितले म्हणून लोकांक सांगू शकता गाडी स्लो चलया म्हणून. पण आता जर ही अशी धडा कोसळत रावली हय ती दुर्घटना केन्ना येते. आता चड ना हे उरोवंक, फक्त 2 मीटर उरला आनी व्हडले झाड आहे 200 वर्साचे देवाचे निरांकाराचे आमच्या सातिंगाचे झाड ते केन्ना रातचे दिसा वयले केन्नाय पडोंक शकता. म्हणजे एक वेळ केन्ना आमदारान तेजेर लक्ष तरी पेमेंट सेटींग घालपाक जाय. तो बी घालूंक शकना तेजेर. कित्याक? कारण ताका टायम मेळनासतलो. आमी कितकेशेच फावटी ताका सांगलेले आसा पयलीं रोड रूम करा, रोड रूम करा. कळना लोकांक न्हू. पण आता हे झाड जर रातच्या टायमार बी पडत जाल्यार बाय चान्स पडले आनी कदंबा त्या टायमार येयले आनी नशिबान कोणी गेले तेतून कितें करतलो? तांकां ड्रायव्हरांकूय कळचें ना न्हू. चडा आसा न्हू. सायड बेळी ना न्हू जाल्यार कळना. आनी रोड तर रूम जावंकूच जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. सरकारान हर घर तिरंगा मोहीम राबयली. हे मोहिमेखाला मुख्यमंत्री धरून भाजपचे सगळेच मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घरांचेर तिरंगा हुबयलो. जायते कडेन तिरंगा रॅली काढून आपले देशप्रेम दाखयले. पुणे देशप्रेम दाखयतना लोटले मात तिरंग्याचो अपमान जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा. तिरंग्याचो अपमान कोणे आनी कसो केलो पळयात पुरे बातमी. हर घर तिरंगा मोहीम जाली. भाजपाचे सगळे मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी तांच्या घराचेर तिरंगा उबयलो. जायते कडेन तिरंगा रॅली काडल्यो. लोटले तिरंगा रॅली काडचे पयलीं मेळत थंय आनी आपल्याक जाय तशे तिरंगा झेंडे लायले. लोटले जे पद्दतीन तिरंगे लायल्यात ते पळयले जाल्यार तिरंग्याचो अपमान जाल्ल्याचे दिसून येता. भारतीय ध्वज संहिता 2002 प्रमाण तिरंग्याचो मान राखप गरजेचो. पूण लोटले जे पद्दतीन तिरंगे लायल्यात ते पळयले जाल्यार तिरंग्याचो कसलोच मान राखिल्ल्याचे दिश्टी पडना. तिरंगो झेंडो लायतले जाल्यार कांय मार्गदर्शक सुचोवण्यो पाळच्यो पडटात. झेंडो सदां सरळ आनी स्पश्टपणान दिसतलो असोच लावपाक जाय. पूण लोटले खांब्यार लायिल्ले झेंडे आडवे जाल्यात. दुसरी गजाल, खांबे आनी बिल्डिंगांचेर झेंडे लायतले जाल्यार झेंडो हेर वस्तू परस उंच आसपाक जाय. मात हांगा झेंडे खांब्यार कमी उंचायेर लायल्यात. झेंडो देंवयतना तो वेवस्थीत आनी सन्मानान देंवोवचो पडटा. पूण जर हे झेंडे काल लायिल्ले जाल्यार ते कालूच काडपाक जाय आशिल्ले. मात ते कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्याचे दिसून येता. नमस्कार, हांव आसा लोटले गांवान म्हणजे बोरे पूल काडून जे जंक्शन मेळटा ते एक्झॅक्ट ते जंक्शनाचेर आसा. आनीक तुमी जाणा आसतले काल 15 ऑगस्ट जालो. सगळ्यांनी 15 ऑगस्ट व्हडा उमेदीन जो आमचो स्वतंत्र दीन आसा तो मनयलो. पूण तितून भितर एक तुमकां दाखोवपा सारकी गजाल म्हणजे जे हर घर तिरंगा ही जी कॅम्पेन जी सरकारान काडलेली म्हणल्यार घरान घरान तिरंगा लावपाचो ही जी कॅम्पेन काडलेली. सो हेचेर बारीक बारीक झेंडे जे असतात ते घरान घरान पावतात. तशेंच जे ह्या जंक्शनाचेर खासियत म्हणजे हे जे झेंडे आसात ते झेंडे हांगा ह्या जंक्शनाचेर हांगा खांब्याक लायिल्ले आमकां दिश्टी पडटात. खुबशे झेंडे हांगा खांब्याक लायिल्ले आमकां दिश्टी पडटात. आनी मेन म्हटल्यार जेन्ना खांब्याक लायतात तेन्ना खंय तरी तेजे जे नॉर्म्स असतात ते पाळटलो कोण असो प्रश्न येता. कित्याक झेंडा जेन्ना म्हणटात तेन्ना ताका घडी करपाक सुद्दां घडी करून दवरपाचो सारको आसता. आनीक ताका सांजचो काळोख जावचे पयलीं काडपाक जाय आसता. सो अशे खुबशे तेजे कायदे असतात. पूण ते सगळे पाळटलो कोण? हांगा तुमी पळोवंक शकतात झेंडो सदांच आमचो झेंडो म्हणटात भारताचो झेंडो सदांच ताठ मानेन उंच असो रावपाक जाय. सदांच आमी ह्या शाळेन सावन आमी शिकलेले आसात की झेंडो जो आसा तो ताठ मानेन उंच आसपाक जाय. पूण हांगा पळोवपाक अशें दिसता की त्यो बेश्टी सादी गुडी लायलेल्या भशेन कोणे हांगा लायिल्ले आसात.
पूण आतां 15 ऑगस्ट जालो, आयज 16 ऑगस्ट, पूण हे झेंडे काडटलो कोण हो प्रश्न येता. आनी हे झेंड्याक पळयले जाल्यार खूब अशे विचित्र अशें दिसता, कित्याक अशे आडवे पडलेले म्हणत मान भावकोन अशे झेंडे जे आसात ते हांगा लागलेले आमकां दिश्टी पडटात. सो खंय तरी प्रशासनान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. आनीक अशे जे झेंडे लागलेले आसात, हर घर तिरंगा म्हणून जी कॅम्पेन आसा ती आयकपाक सुद्दां बरी दिसली, पूण तेजे वांगडा जे कितें रुल्स आसात ते रुल्स खंय तरी त्या लोकां कडेन पावपाक जाय. आनीक ते रुल्स पावले शिवाय त्या घरान झेंडो पावपाक जायना. आनी हेजेरूच खंय तरी आमचे जे खरे जे राष्ट्रप्रेम जो आसा तो राष्ट्रप्रेम आमकां हेजेरूच दिश्टी पडटलो. अशे झेंडे जे आसात ते झेंडे खांब्याक लायले किंवा घराक सुद्दां समज लायले आनीक मागीर ते कितलेशेच म्हयने तशेंच उरतात, तेंचो रंग वयता, तशें आमकां जाल्ले ते पळोवपाक बरें दिसना. म्हणून हेजेर खंय तरी सरकारान सारकें वेवस्थीत लक्ष दिवपाचें. आनी ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा म्हणजे जी डिपार्टमेंट आसा जे डिपार्टमेंटाचे अंडर हे सगळें पडटा, तेणी हे जे झेंडे आसात ते खंय खंय गांवांत लागलेले आसात ते काडून वेवस्थीत दवरचे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपान तिकीट दिली जाल्यार 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक सावड्डे मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी लडोवपाक इत्सूक आशिल्ल्याचें आदलो खासदार विनय तेंडुलकरान उलोवन दाखयलां. तशेंच आनीकूय कांय जाण सावड्डे मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाक तयार आसात. मात पक्ष जो निर्णय घेतलो तो सगळ्यांक मान्य आसतलो अशेंय तांणी सांगलां. सावड्ड्या तुमचें नांव चर्चेत आसा, सो फुडले 2027 कितें तयारी जाल्या? खूब जाणांची नांवां चर्चेन आसा, एकूच अजून शेवटी पार्टी कोणाक तिकीट दितली म्हणल्यार सगळ्यांनी लावली. तुम्ही इच्छुक आसा? आतां तो म्हणटा म्हाजें नांव चर्चेन आसा म्हणटकर इच्छुक आसात. सो तुमी दावो करतले? दावो करतले? दावो म्हणजे पार्टी ज्या उमेदवाराक तिकीट दितली ते वेळार सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी सगळे उमेदवार. सो सद्याक कितें फूट बी कितें पडलेली आसा बीजेपी सावड्ड्या? फूट कांय ना. सो बीजेपीचे कार्यकर्ते सध्या नाराज दिसून येता. ना कांय नाराज ना, एक संघात सगळे आमचे आमदारा बरोबर आसा, सगळे आसा. फोंड्या नगरपालिकेच्या कागदपत्रांचो वापर करून बनावट सय केल्ल्या नगरसेवक शिवानंद सावंत हांच्या विरोधात कडक कारवाय करपाची गरज आसा. नगरसेवक शिवानंद सावंताक सत्ताधारी पक्षाचो तेंको आसा. तशेंच पुलिसांनी ह्या प्रकरणात सखोल तपास करूंक ना असो आरोप फोंड्या काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष विलियम आगियर हांणी केला. तुम्ही पहिले फोंड्यात लोकांनी फाटल्या दिसांनी फोंड्यात एक सर्टिफिकेटीचो इश्यू जालो आनी तितून कोण तरी एक सर्टिफिकेट दिता असो आवाज जालो आनी त्या आवाजांतल्यान काल त्या मनशाक अरेस्ट केलो आनी तो कोण येलो की तो एक म्युनिसिपल कावन्सिलर. म्हाजें सांगपाचें कारण कितें, अशें एक कावन्सिलर सर्टिफिकेट दिता आनी ताका अरेस्ट करता आनी ताका बेलूय जाता जाल्यार एक सिरियस इश्यू, हे ऑफेन्स आसा. सो ताका बेल जावपाक जायना आसली, तेजे फूल कडक एक्शन जावपाक जाय. आनी ती एकूच ऑफेन्स न्हू, तेणें हेजे पयलीं कोणाक ह्याच वर्सा 2 केसी जाल्ले आसा. पयली केस जाली तेणें कोणाक इन्कम सर्टिफिकेट फेक दिल्ली, तुवें ऑफिसराचेर सायन मारलेली, लेटर यूज केल्ले आनी तितून ताका बेल जाली. आनी आतां दुसरी केस की तेणें परत म्युनिसिपालिटीचे लेटराचे ऑफिसराचेर स्टॅम्प यूज करून लेटर यूज करून वॉटर कनेक्शन आनी एनओसी दिल्या. सो हो एक एकदम सिरियस इश्यू जो आसा. आमी फोंडा ब्लॉक काँग्रेस हेचेर कंडेम करता आनी तेजे निशेध करता आनी तेजे आमी मागता सरकारा कडेन आनी पुलिसी कडेन की तेजे करेक्ट एक्शन कारवाय जावची की तितून लोकांचेर आयज कावन्सिलरांचो विश्वास वयतलो असो जायना. कित्याक जर अशे जर कावन्सिलर जर अशें करपाक लागले जाल्यार कितें जातलें पेपराचेर क्षमता जातलें जाल्यार कांय सांगूंक शकना. रायबंदर फेरी धक्क्यार रोरो फेरी बंद पडल्या. फेरी बंद पडिल्ल्यान पोलतडी वचपाक आयिल्ल्या प्रवाशांच्या गाडयांची व्हडली लायन लागल्या. आतां ही फेरी नेमकी कित्या खातीर बंद पडल्या तें कळपाक मार्ग ना, पूण फेरी बंद पडिल्ल्यान लोकांची मात बरीच गैरसोय जाल्या. प्रवास सोपो आणि सोयीचो जातलो अशें सांगून अंतर्गत उदका मार्ग खात्यान रोरो फेरी सुरू केल्ल्यो. मात शेनवारा सकाळी अचकीत एक फेरी बंद पडिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाली. पलतडी वचपा खातीर आयिल्ल्या प्रवाशांच्या गाडयांची व्हडली लायन लागिल्ली. आमी प्रत्येक फावटी तर सुरळीत तरी चलपाक जाय आसलें तें जायना. लायनीच्या लायनी अजुनूय लागता. ते कित्याक? बिकॉज ती रोरो फेरी जी आसा ती परत परत मोडटा.
फाटल्या 4-5 दिसांगूच ती तीनदा तरी म्हणल्या. काल सुद्धा ती बंद पडलेली. आज आता म्हाका दिसता 11-11:30 जेन्ना हांव थंयच्यान पास आउट जाला तेन्ना ती सुरू जाल्या. सो प्रत्येक फावटी तर अशें बंद पडत आसा रोरो फेरी जाल्यार ती सर्वीस काय ती हाडून मारलेली आमच्या माथ्यार हाडून मारलेले कितें तरी पाड गजाल. हे कांयच कळना आमकां सांगपाक खरेंच शकना आमी. सो हांव परत एकदा याद करून दिता आमदाराक आनी आमच्या R&D मिनिस्टराकूय की आमकां सांगलेले 15 ऑगस्ट पर्यंत ताचेर सोल्युशन मेळटा, पण ते येवंक ना. फाल्यां ग्रामसभा आसा चोडणाची, सो थंयसरूय हो क्वेश्चन रेज जातलो, थंयसरूय ताचेर डिस्कशन जातलें आनी सगळे लोक कितें डिसायड करता पळय ते डिसायड जाल्या उपरांत आमी तेंच्या बरोबर आसतले आनी रोरो फेरी सुरळीत चलची आनी प्रायसींगूय तेजी चोडणा खातीर मातशी कमी आसची. नाल्यार आमी तर मागता ती फ्री आसची, बिकॉज इट्स अ एसेन्शियल सर्वीस. गोंयकारांक फोटो हे सरकाराचे एक सवयूच जावन पडल्या. कॅरेट दाखोवप, रोरो फेरीचे कॅरेट दाखयले. गोंयकारांक खबर ना की रोरो फेरी खातीर ते 2 ज्यो रोरो फेरी आसा ताच्या खातीर ते जे कोणी फेरी बांदल्या ताका नियरली 10 कोटी वर्साक दिता. तेची विथ एन इन्क्रिमेंट ऑफ 5% एवरी इयर फॉर नेक्स्ट 5 years. तितल्यान सरकारान 10 फेरी बांदूं येताल्यो. अशी परिस्थिती आसतना सरकार हे कित्याक करता हे हातल्यान दिसून येता. परिस्थिती अशी आसा की चोडणेकार जुंवेकार जे आयलँडार रावता ते कितें चॉयस म्हणून फेरी वापरना, तांकां चॉयस ना म्हणून ते फेरी वापरता. तेन्ना गव्हर्मेंट जर एक ब्रिज बांदूंक शकना तांचे खातीर जाल्यार तांचे खातीर जी फेरी सेवा आसा त्या हेवटेन तेवटेन वचपा खातीर ती फ्री करपा सारकी परिस्थिती ना. इतलो सरकार भिकारी जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पणजेच्या डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 20 ते 24 ऑगस्ट मजगती आसतलें शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अलायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड आनी हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अदीक म्हायती खातीर संपर्क सादात 9820 283877 आनी 9326 283877. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न